नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करतात सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। बर्ज क्लबांत लागिल्ल्या उज्याच्या प्रकरणा वेल्यान ईडी एक्शन मोडात गोंया सयत दिल्लीतल्या 8 ते 9 वाठारांत घाली धाड। दुत्रा भावां सयत रेडकराच्या घराचेर ईडीची धाड। मायण्या कुट्टरीच्या पंचवाट वाठारांतल्या घराक उजो एका सुण्याक आयलें मरण। विजेच्या उपकरणां सयत भांगर आनी कॅश लासून जाले गोबर। सुमार 10 ते 15 लाखांचें जालें लुकसाण। बार्देस वाठारांत 2 सान्न भयणींचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणांत बापूय पुताक केले अटक। म्हापसा पुलिसांनी केली कारवाय। न्यायालयान दोगूय दुबावितांक सुनायली 5 दिसांची पुलीस बंदखण। वेगवेगळ्या खात्यांनी काम करपी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक ईपीएफ येवजणेचो घेवपाक मेळटलो लाव। कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक मेळटलो दिलासो। चिमलकारांचे आंदोलन चालूच। थळाव्यांचे मागणे प्रमाण शेनवारा सावन तयार तळ्याच्या पुराय वाठाराचे मेजमाप तशेंच ड्रोनाच्या आदारार सुरू जातले सर्वेक्षण। सर्वेक्षणाक लागतले 3 ते 4 दीस। मुखेल अधिकाऱ्यांची माहिती। आणि सरकारान 19 डीवायएसपींक दिले बट्टी। उपअधीक्षकाच्या पदावेल्यान अधीक्षकाचो ताबो सोपयला पदभार। कार्मिक खात्यान जारी केला आदेश। आता खबरो विस्तारान। कदम पठाराचेर प्रस्तावित युनिटी मॉल प्रकल्पाक लागून फाटल्या कांय दिसां सावन चिंबलात तणाव निर्माण जाला। ह्याच निमतान शुक्रारा वेगवेगळ्या सरकारी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वादग्रस्त सुवातेर संयुक्त तपासणी केली। गांवकारांनी प्रकल्पाआड अनिश्चित काळा खातीर आंदोलन चालू दवरलें जाल्यार दुसरे वटेन वेगवेगळ्या पंगडांनी प्रत्यक्ष कामाच्या सुवातेर पावून तांत्रीक आनी प्रशासकीय नदरेन सविस्तर नियाळ घेतलो। पळय युनिटी मॉलाड चिंबलाचे आंदोलन आयज 26वे दीस चालूच उरले। मजगती कांय तज्ञ वांगडा नाशिल्ल्यान कांय कागदपत्रांचो उणाव आनी फकत मॉल जाग्याची तपासणी करपाक गांवच्या लोकांचो विरोध हाका लागून आयचो सर्वेक्षण फुडें धुकल्ले। आता शेनवारा तयार तळ्या सावन प्रस्तावित सुवातेर गुगल इमेजरी सयत संयुक्त तंत्रीक सर्वेक्षण करतले। हो वाठार व्हड आशिल्ल्यान ही पुराय प्रक्रिया करपाक उण्यांत उणे 3 ते 4 दीस लागतले अशी अपेक्षा आसा। राज्य भूंय नोंदी विभाग, गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळ, NIO, WRD आनी गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ ह्या सारख्या महत्वाच्या संस्थांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आयचे तपास भोंवडेंत वांटो घेतलो। सध्या प्रकल्पाच्या सुवातेर सरकार आनी आंदोलक हांचे मदीं विरोधी दावे सुरू आसात। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें ही सुवात प्रभाव क्षेत्रा भायर आसा अशें स्पश्ट केला। तरी ही सुवात प्रतिबंधीत वाठारांत येता असो दावो आंदोलकांनी केला। शुक्रारा जाल्ले तपासणे वेळार अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित मॉल सुवातेर भौगोलीक स्थिती आनी तंत्रीक आंगाची पुराय तपासणी केली। थळाव्या लोकांचो खर विरोध पळोवन कसलीच घडणूक घडची न्हय हे खातीर घडणुकेच्या थळार व्हड पुलीस दळ तैनात आशिल्ले। आता फाल्यां सावन सुरू जावपी सर्वेक्षणाचेर सगळ्यांचेच लक्ष केंद्रीत आसा। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही। खडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या भिरांकूळ उज्या उपरांत आता ईडीन ह्या प्रकरणाविशीं चौकशी सुरू केल्या। ह्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर क्लबाची बेकायदेशीर कामां आनी तातूंतल्यान जाल्ली आर्थीक अफरातफर ह्या आरोपा खाला ईडीन गोंया सयत दिल्लीतल्या 8 ते 9 सुवातींचेर धाड घाली। ईडीन बर्ज क्लबाच्या धनियाच्या घरा सयत तांच्या वेवसायीक कार्यालयांचेर धाडी घाल्यो। तशेंच आदलो सरपंच रोशन रेडकार आनी पंचायत सचिव रघुवीर बागकाराच्या घराचेर ईडीन धाड घाली। 6 डिसेंबराक हडफडेच्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाक उजो लागून 25 जाणांक दुर्दैवी मरण आयिल्लें। ह्या प्रकरणाची चौकशी आतां स्वता ईडी करता। ईडीन गोंया सयत दिल्लीत आशिल्ल्या वेगवेगळ्या 8 सुवातेंचेर धाडी घातल्यो। बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबाच्या धनियाच्या घरा सयत तांच्या वेवसायीक कार्यालयाचेर लेगीत ईडीन धाडी घातल्यो। फकत धनीच न्हय तर क्लबाच्या बेकायदेशीर बांदकामांक आनी हेर कार्यावळींक प्रोत्साहन दिवपी व्यक्तींचेरूय कारवाय केल्या। हातूंत हडफडेचो आदलो सरपंच रोशन रेडकार आनी पंचायत सचिव रघुवीर बागकार हांच्या घराचेरूय ईडीन धाड घालून तांचेर कारवाय सुरू केल्या।
गोंयान सध्या एनफोर्समेंट डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो रेड्स कंडक्ट करप आसा हे चालूच आसा आणि फाटल्याच दिसांनी अंजुना शापोरा वाठारांत जाल्ल्यो रेड्स आमच्या नजरेक आयल्यो. तशेंच आयज बर्ज फायर ट्रेजडी रिलेटेड जी लुथरा ब्रदर्स आसा आनी तांच्यो ज्यो प्रॉपर्टीज गोंयान आसा, रोमियो लेन आणि बाकीच्यो ज्यो तांच्यो प्रॉपर्टीज आसा हांगासरूय ईडी तशेंच इन्कम टॅक्सांच्यो जॉयंट ज्यो रेड्स आसात त्यो कंडक्ट करपाक आयल्यो. तशेंच जे आरपोरा नागवा पंचायतीचे सरपंच सरपंच रोशन रेडकर जावन आसा आणि ह्याच पंचायतीचे जे टर्मिनेटेड सेक्रेटरी रघुवीर पातकर जावन आसा हांच्या रेजिडेन्शियल प्रॉपर्टीचेर म्हणजे हांच्या घरान एक आरपोरा तशेंच मैड्या ह्या दोन्ही प्रॉपर्टींचेर ईडी आणि इन्कम टॅक्स हांच्यो जॉयंट रेड्स जातना आमकां दिसून आयल्यो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्यो ज्यो रेड्स आसात त्यो मनी लॉन्ड्रिंग कारणा वयल्यान खंय तरी कंडक्ट केल्यो गेल्या आणि सकाळचे 6:30 वरां वयल्यान ह्यो रेड्स ज्यो आसात त्यो चालू आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान रिपोर्टर विणा मांद्रेकार. मायणा कुट्टरीच्या पंचबाट वाठारात सत्यवान नायक हांच्या घराक उजो लागून पुराय घर लासून गोबर जाले. या घडणुकेची म्हायती उजो पालो पिद्याक मेळ्ळे उपरांत तांणी घडणूकदार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. विजेची उपकरणां, भांगर, पयशे नासले. सुमार 10 ते 15 लाखांचे लुकसाण जाले. तशेंच एका सुन्याकूय उज्यांत लासून मरण आयले अशी म्हायती उजो पालो पिद्याच्या अधिकाऱ्यान दिली. हाँ उजो लागला म्हूण बाचबाट मायना कुट्टरी पंचबाट मायना कुट्टरी. सो इमिजिएटली आमची गाडी येयली. हाऊस नंबर 277/6 सत्यवान नायक म्हणून तो ओनर याचो घराचो. जेन्ना ऊस पेटलो तेन्ना ह्या घरांत कोण नाशिल्लो. हें घर बंद आशिल्लें आनी तेंचे शॉप आसता सिने गिशांता सिने लाता कडेन तेंचे शॉपां ते बापूय आनी पूत दोगांय थिंगा गेल्ले. सगळे बंद करून लायटी बायटी सगळे ऑफ करून. सो हिंगा उज लागलो आनी तेंचे कोणाक खबर ना म्हणल्यार आमकां सगळ्यांक तेणी लोकल उजो पेट्टा तेन्ना इमिजिएटली आमकां इन्फॉर्मेशन दिलें. एक्चुअली ते पोंडिसान आमकां आयले हेडक्वॉर्टर कंट्रोल रूम आसा. इमिजिएटली हिंगा येयले. ही वाट तुमी पयली आसतली. तिका कारगिलूय म्हणून पॅट नेमान उल मारता. कित्याक वयर सावन सकयल येवपाक गाडी उबी येवपाक बरें मुश्कील आसता. कित्याक तेका चोडटी आहा भरपूर स्टीप स्लोप. सो हिंगा तरी आसतना ते थिंगा रावन होस सोडून तेणी हिंगा सगळी हे उजो पालयला. सो ही शेड तेजी आहा टेम्पररी अशी आसलेली. टेम्पररी म्हणजे हाऊस नंबर आहा 277/6 म्हळ्यार ही टेम्पररी शेड तेजी. मुखार फाटल्यान तेजे फातरांचे आहा. सो फातरांचे ते नळ्यांचे वयर शेड हे आसलेले पळय रुफिंग ते सगळे लासोन गेले. सो तेंचे टीव्ही, फ्रीज, बेड्स, 2 आल्मिरा, एक स्टील आणि एक वुडन आनी जो कपडे आनी भांगारूय तेन्ना लासला म्हणटा. भांगार आनी पयशे आसले भितर ते सगळे लासून गेले. सो तांकां हांवें कळलें ते लेट येयले. सो हिंगा कांय काडूंक मेळोंक ना. तेजे म्हळ्यार उजो चड जालो सगळो. आनी एक सिलिंडर आसलो तो ब्लास्ट जावना म्हळ्यार तेणी आमच्या भुरग्यांनी तो सिलिंडर काडला. ओके. आनी उजो कंप्लिटली आतां सद्या पालयलो आहा. कितले लॉस जाले आसतले? लॉस ताका बरें जातलें. 10-15 लाख तूं जावपाक शकता. हांव म्हणटा ते म्हणटा युटेन्सिल्स बी आहाय तेजे भरपूर ते यूज बी करताले. कोणा कामाक एका जेवणाचे यूज करताले. सो सगळे आता भांगार आसले म्हणटा. तो आता कळना ते भांगरा कितें पयशे. सो भांगरा लागून हांवें इतलें म्हणलां. हो 10 लाख हे भाशेन रावंड हे फिगर आसतलें. सो आतां डिटेल गेले शिवाय ते कांय कळपाना. फोन केले शेजाऱ्यान. आम्ही 2 नंतर गेले हांगच्या काही ना. 2 नंतर मागीर येवपा आमी गेले शेजारी एक आशिल्लो तो अडेचांक गेलो म्हणटा तेन्ना सुद्दां कांय ना. काय नासलें. तेजे नंतर 2:45 सुमार म्हाका फोन येयलो. कितके लॉस जाले आसतले तुमकां? बरें आसा ती कपडे हे ते सगळे आयदनां फुल गेले. गेले. हय भांगारूय गेले. बेड, फ्रीज, हरमार सगळे गेले. कोण कोण रावता घरान? हांव म्हाजी बायल आनी 2 भुरगे. ओके. ती कोण नासली घरान? कोण ना घरान कोण आसना. एक कुत्रो मेलो आमचो. तो बांदून आशिल्लो? हय. अरे पोळो दिसता. हे दोन्ही तुमचे दोन्ही सुणे? हय. ओके. तो बांदून भितर आशिल्लो. हय. बार्देस वाठारात 2 सान भयणींचेर लैंगीक अत्याचार केल्ल्या प्रकरणात बापूय पुताक म्हापसा पोलिसांनी अटक केली. दोगांकूय म्हापशेच्या सत्र न्यायालयात हाजीर केल्ल्यान दोगांकूय 5 दिसांची पुलीस कोंकणीतली ख्यास्त सुनायल्या.
गोंय सरकाराच्या वेगवेगळ्या खात्यात महामंडळात तसेच सरकारी संस्थांनी कामाक आशिल्ले कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक आता EPF येवजणेचो लाव घेवपाक मेळटलो. ह्या निर्णया खातीर हजारांनी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांक सामाजीक आनी आर्थीक मजत जातली. शेतकी, शिक्षण, भलायकी, PWD तसेच 20 खात्यात कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान सगळ्या कर्मचाऱ्यांक EPF लागू जातलो. फाटल्या कांय वर्सां सावन कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे EPF सारक्यो सुविधा दिवपाची मागणी आशिल्ली. सरकाराच्या ह्या निर्णया खातीर निवृत्ती उपरांत अर्थीक मजत जातली. सरकाराच्या ह्या निर्णयाक लागून कांय कर्मचाऱ्यांनी समाधान उक्तायला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. पुलीस खात्यात सेवा बजावपी वट्ट 19 उपअधीक्षकांक सरकारान अधीक्षकाच्या पदाचेर बडटी दिल्या. गोंय पुलीस सेवा नियम 2020च्या नेम 30च्या खाला बडटी दिल्या. गोंय सरकाराच्या कार्मिक खात्यान विशींचो आदेश जारी केलो. नावेली कोलवाडा वाठारांतल्या एका अपार्टमेंटात आशिल्ले ड्रायव्ह 7 प्रो युनिट तपासणे वेळार कार्यरत नाशिल्ल्याचे दिसून आयिल्ल्यान सील केले. साश्टी उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा प्रमाण मडगांवच्या मामलेदारान ही कारवाय केली. युनिटाच्या दर्यान आदेशा बगर युनिट उक्ते करचे न्हय अशी खर सुचोवणी दिल्या. पळयात. कंप्लेंट असली सो कन्सेंट ना म्हणून सील केली. किती कंप्लेंट अशी किती असे जेन्युइन किती कंप्लेंट म्हटल्यार तेजी एक्टिविटीज चालू वॉशिंग वॉशिंग करता ताका लागून तेजी कन्सेंट ना म्हणून डायरेक्शन इश्यू केले. पालिकेन कसल्याच तरेचो सोपो कर वा शुल्क वाडयल्लो ना. सोपो शुल्क स्थिर आसा अशें मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलें. नगरपालिकेन सोपो शुल्क वाडयला असो दावो करून कांय जाण फटीची बातमी पातळायतात. ही गजाल पुरायपणान फटीची आसा अशें नगराध्यक्ष शिरोडकरान सांगलें. सोपो शुल्का विशीं कागाळ आसली जाल्यार विक्रेत्यांनी थेट आपली वा पालिकेची भेट घेवची अशेंय नगराध्यक्षान स्पश्ट केलां. विंगळ अफवा येतात की म्युन्सिपाल्टीन सोपो वाडयला, हें वाडयला, तें वाडयला. सोपो म्युन्सिपाल्टीन 1 रुपया पसून वाडयले ना. सोप्याचो टेंडर डिसेंबराक काबार जालो. ताजे नंतर आमी कावन्सिलाचें रेजोल्युशन घेवन सोप्याचें टेंडर ऑप्शन केलें. ह्या सोप्याच्या टेंडराक 4 जाणांनी कोट केल्ले. तातूंत भितर सगळ्यां पयलीं ओम कन्स्ट्रक्शन म्हणटा तें 1,16,00,000 रुपया हाजी कोट आशिल्ली. दुसरें सेकंड आशिल्लो बापू एनवायरमेंट जें 1,06,00,000. वायल्ड सेक्युरिटी एजन्सी 1,05,00,000 रुपया. आनीक चवथो आशिल्लो म्हाळसा सेक्युरिटी हे 1,05,00,000 रुपया 25,227 रुपया. आनी सेक्युरिटी वायल्ड सेक्युरिटी आशिल्ली ती 1,05,25,423 रुपया. म्हणजे तिसरो आशिल्लो वायल्ड सेक्युरिटी, चवथो आशिल्लो तो म्हाळसा सेक्युरिटी. सो तातूंत कितें जालें, ओम कन्स्ट्रक्शन 1 कोटी ताणें विथड्रॉ केलें. आनी आमच्या कायद्या प्रमाणे जेन्ना एजन्सी विथड्रॉ करता ताणें ताजी EMD आमी फुलफील करता. EMD ताका रिटर्न करपाक मेळना. ताजी EMD आमी फुलफील केली, फोरफीट केली. आनी ती आमी आतां ओम बापू एनवायरमेंट ताका एजन्सीक हो टेंडर पडिल्लो डोर टू डोर सोप्याचो. आतां अफवा येता की म्युन्सिपाल्टीन रेट वाडयल्या. म्युन्सिपाल्टीन 1 रुपयाची रेट वाडयली ना. जितले वेंडर रस्त्यार बसतात ताणें 10 रुपया पर स्क्वेअर मिटर रेट फारीक करपाक जाय. फॉर एवरी एडिशनल स्क्वेअर मिटराक आनी 10 रुपया अशी रेट आसा. पर स्क्वेअर मिटर 1 मीटर बाय 1 मीटर पर स्क्वेअर मिटर 10 रुपया आनी एडिशनल 1 स्क्वेअर मिटर 10 रुपया एक्स्ट्रा अशी रेट आसा. आनी फॉर जीप येता पळय 4 व्हिलर जीप हे पार्किंगाक पर अवर 50 रुपया. मागीर फॉर पिकअप म्हणजे लायट व्हेकल मोटर व्हेकल पिकअप आसा पळय तांकां पर अवर 100 रुपया. आनी फॉर ट्रक्स हेवी व्हेकल ट्रक्स आसा पळय ताका पर अवर 200 रुपया. ही आमची रेट्स फायनलायज केली पळय. ही रेट्स आमी टोटल आमी तांकां टेंडरा भितर ही रेट दिल्ली कडेन आसा. कळ्ळें. कोणी आमचे कायद्या भायर
कोण पयशे दिता पळय ताका आमी जबाबदार ना. आमी आतां प्रेस घेतला तुमचे मुखार दवरला कित्याक रेट्स ह्यो व्हेरीफाय करपाक धमकी दिता आमकां डायरेक्ट आमकां अपिलेट ऑथॉरिटी आसा चीफ ऑफिसराक हांवें डायरेक्ट कंप्लेन करपाची. आमकां पळय धमकी दिवन सोंपो घेवपाचो हें आमची कंडिशन हेतून भितर ना, कॉन्ट्रॅक्टा भितर ना. कोणाकय समज धमकी दिता जाल्यार डायरेक्ट हांगा येवन सांगपाचें पयर म्हजे कडेन थोडे कोण तर आयिल्ले हांवें ताका सांगलें हांवें ताका मॅडमीक आपयलें न्ही तांची रेट दाखयली. तांची रेट ही आमची रेट आसा ह्या रेटी भायर तुमी दिना पयशे आतां 10 रुपये स्क्वेअर मीटर आसा तो 100 रुपया तुमी दिवपाक गरज ना. गोंयांत अपघातांचे सत्र सुरूच आसा. वेर्णा महामार्गाचेर 3 कारेमदी भिरांकूळ अपघात घडलो. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी, मात ह्या अपघातांत गाडयांचेर बरेच नुकसाण जालें. ह्या अपघाताक लागून वरांची वरां येरादारी आडखून उरली. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केलो. ही घडणूक दनपारच्या 12 वरांचेर घडली. फातोड्या कदंबा बस स्टँडा कडेन उब्या आशिल्ल्या गाडयां विशीं आपणे पालिके कडेन कागाळ केल्ली, मात 2 म्हयने जाले तरी पालिकेन कसलीच कारवाय करूंक ना. सगळे गाडे बिगर गोंयकार चलयतात. जर पालिका तांचेर कारवाय करिना जाल्यार उच्च न्यायालयात वतलो अशी शिटकावणी समाजीक कार्यकर्तो मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी दिल्या. पळय इल्लो हांवें आमच्या फातोडा जे गाडी आहाय केटीसी मुखार हेंचेर कंप्लेन गायल्ली 2 म्हयने जाले. एवरीडे म्युन्सिपालिटी 5 दिसांनी 6 दिसांनी हांव येता. ही म्हाका सांगताय तुका रिटर्न दिता न्हू म्हण त्या गाड्यांचेरूय एक्शन घेयनाय, न्हू म्हण म्हाका रिटर्नूय दिनाय म्हूण हांव येयल्लो म्युन्सिपालिटी. सो आतां म्युन्सिपालिटी जे म्हाका आतां आयकूं येयला ना चोयल तेश कोन हे पडे गाडे आहाय हे गाडे हूंय कौन्सिल मिटिंगे डिसिजन घेवन हूंय हे मायग्रंट्सांक गाडे हूंय थिंगा डिक्लेअर केल्ले आहाय. आतां म्हाका हे एक सोजमना जो जागो जे गोंयकार शेत रोयताले आमगेले सकयल बाजारांत फातोर्डा हे जागे हे पब्लिका पार्किंगा म्हणून एक्वायर केल्लो हो जागो जाल्यार हे सेम जाग्याचेर हे मायग्रंट्सांक हो VIP जागो हो कोण दिलो हो आमगेलो फातोडेचो जो कोण पॉलिटिशियन आहा हेंकां सगळ्यांक विटामीन M पावल्ली आहा आनी तांकां लागून हो तांकां VIP जागो हो तांकां हिंगा दिल्लो आहा. आतां ह्यो तुमी कौन्सिल तुमकां निवडून हाडटाय आमगेले फातोडा आमचे सगळे लोक तुमकां निवडून हाडटाय. हे कौन्सिल डिसिजन घेवन हे मायग्रंट्सांक VIP जागे दिवपा तुमी हो डिसिजन घेवन हो जागो तुमी गोंयकारांक दिला हो मायग्रंट्सांक दिला. हे आमगे फातोडेकारांनी चोवपा जाय. आमगे गोंयकारांनी बीन हेजेर एक्शन घेवपा जाय. अरे आतां आमगे फातोडेकारांक तूं चोय एक येदें व्हडलें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा एक फातोडेकारांक जॉब ना, कोणा फातोडेकारां आमच्या यंग युथांक जॉब ना आनी हे मायग्रंट्सांक तुमी VIP जागो दिताय. हे कौन्सिल मिटिंगे डिसिजन घेवन हे फातोडा KTC ऑपोजिट हे गाडी दिवप हे मायग्रंट्सांकू आनी डिसिजन दिला म्हूण कोणाक गोंयकारांक दिला हे आउटसायडरांक दिला मरे तुमी. आतां म्युन्सिपालिटी तर आतां येयल जाय तो हे म्हणटाय रिटर्न दिता आनी दिनाय आजून. सो हे आतां कितें चलता हे आतां आमगेले गोंयचे गव्हर्मेंटान हे चोवपा जाय बाबा हे कितें चलता. हे वयत थिंगसून मायग्रंट्सांकूच फॅसिलिटी आनी आमगे फातोडेकारांक गोंयकारांक कोणाना. विदेशात काम करपी आणि भारतीय पासपोर्ट दवरून 6 महिन्यांनी घरा येवपी गोंयकारांक आता पद्धतशीरपणान लक्ष करतात असो आरोप गोवा फॉरवर्डचो सचिव दुर्गादास कामत हांणी केला. मसुदो मतदार वळेरी तयार करतना BLA आणि BLO आपल्या अधिकाऱ्यांचो गैरवापर करून अनुसूचित जमातीच्या लोकांची नावां वगळपाक सोदतात अशी कागाळ गोवा फॉरवर्डच्या शिष्टमंडळान राज्य वेंचणूक आयोगा कडेन केल्या. तशेंच काणकोणच्यान 300 परस चड हरकती आयल्यात असो दावो गोवा फॉरवर्डान केला. SIRचे भानगड्यो चालू आहा जे एसेंब्लीच्या डिबेटी वेळार सुद्दां आमचे अध्यक्ष विजय सरदेसायन हावजानूय 2दा दाखोवन दिले की कशे तरेन भानगड्यो जातात आनी जे तरेन मायनॉरिटी कम्युनिटीक खास करून टार्गेट करपाचो एक सिस्टमॅटीक म्हणजे क्लेन्झिंग ऑफ रोल सुरू जाला. हाजे प्रत्यक्ष जे डिटेल आहा ते तुमकां प्रशांत नायक आमचे सिनियर सांगतलेच. आनी जंय जंय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा जे जिखूंक शकनात थंय चड वोटींग डिलीट करप. हातून BLA जेन्ना एलावड आसा की स्पेसिफीक नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑब्जेक्ट करपा आसना दिसाक 100 50 60 एकट्यान ऑब्जेक्शनां घालप आनी ते व्हेरीफाय करनासतना BLOच्या कनायवंसान ती नांवां डिलीट करप अशें सगळें षडयंत्र सगळें सिस्टमॅटीक चालू आसा. हाजेर आमी तुमकां लास्ट टायमूच सांगिल्लें मिटींग जाल्ली की वी आर किपींग अ क्लोज वॉच ऑन दीस आनी आमची टीम
पुराय टीम हाजेर दवरीत आहा वॉच आनी तातूंत काणकोणचे टिमीकूय खूब गजाल्यो उपचारार आयल्या जे तुमचे मुखार दवरतले. आमी आज सीओ डेप्युटी सीओ बाय प्राजक्ता गोलतेकाराक मेळ्ळे आमी कारण मिटिंगेक तांचे मुखार आमी दवरला की जे इन्स्ट्रक्शनां ह्या ऑफिसांतल्यान सकयल वता डेप्युटी कलेक्टर ऑफिस म्हणा मामलेदार ऑफिसां म्हणा थंय ते फॉलो जायना. अत्यंत एक गुंडागिरीची भाशा वापरप बीएलओनी. तुम्ही पळयला आसतलें एक व्हिडिओ व्हायरल जाला जे तरेन बीएलओ बीएलए कडेन उलयता जात ते कर ECI आमकां लागना तूं तांकां सांग. म्हणजे दिस इज नॉट अ वे टू टॉक विथ कॉमन मॅन जे वोटर आहा जे सिटीजन्स आहा हांचे कडेन उलोवपाची ही रीत न्ही. पीपल आर ऑलरेडी इन पॅनीक मोड बिकॉज ऑफ दीस SIR. कारण लोक नोकरेंक वता, बारीक लोक डेली वेज वर्कर आसा, बारीक लोक दिसोड्याक वतात, तांकां जेन्ना अशे तरेचे येता सो तांच्यांनी खंय धांवप आनी त्या वेळार असले तरेचे उतरां दिवप BLAंक आनी किंवा पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेझेंटेटिव्हांक. म्हणजे जणू BLOज पॉलिटिकल पार्टीचे वर्करूच कशे वागप हे आमी लास्ट टायमूच सांगिल्लें आनी लास्ट टायम जेन्ना मिटिंगेन आमी 2 BLOची नांवांय दिल्लीं. मोबाईल संगणक वा हेर स्वरूपातली डिजिटल माहिती सोदून काढून ती जाणून घेवपाचे अधिकार आता गोंयच्या पुलीस महानिरीक्षकाक IGPक आसतली अशें माहिती तंत्रज्ञान कायद्या खाला हे विशींची अधिसुचोवणी जारी जाल्या. मात आपतकालीन स्थितीतूच ही माहिती सोदपाचे अधिकार आसात. तशेंच हे विशींची लेखी कळवणी गृह खात्याक दिवची पडटली. खंय डिजिटल माहिती सोदून काडपा खातीर ईमेलाचो पासवर्ड ब्रेक करप, व्हॉट्सॲप हॅक करप वा फोन टॅप करपाचे ह्या पद्दतीचो वापर आतां IGPक करपाक मेळटलो. एखादो मोबायला वयल्यान गेल्ले कॉल वा आयिल्ले कॉल मेसेज सोदून काडप शक्य जातलें. तशेंच ईमेला वयल्यान धाडिल्लो मजकूर वा आयिल्लो मजकूर सोदून काडपाक मेळटलो. कंप्युटर वा मोबायलात सांठोवन दवरिल्ली म्हायती लेगीत सोदून काडून ती कॉपी करपाची मेकळीक आसतली. माहिती तंत्रज्ञान कायदो 2000 हातून आपतकालीन स्थितीत सरकारी यंत्रणांक डिजिटल माहिती तंत्रज्ञानाचो मजतीन सोदपाचो अधिकार आसा. ह्याच कायद्या खाला 2009 वर्सा नेम तयार जाल्यात. ह्या नेमा खाला गृह खात्यान अधिसुचोवणी जारी केल्या. मात ही माहिती घेवच्या 3 दीस पयलीं गृह सचिवाक कळोवचें पडटलें. गृह सचिवान 7 दिसां भितर मान्यताय दिवची पडटली. मान्यताय दिल्या उपरांतूच एखादो संगणक वा मोबायलाची माहिती सोदप शक्य जातलें. गोंयांत चोरयो तशें दरोडेचें प्रमाण वाडत आसा. ह्या भायर सायबर गुन्यांवाचें प्रमाण वाडत आसा. चोरी वा दरोड्याचो तपास करपा खातीर दुबाईत वा हेर संबंधिताचो मोबायल ताब्यांत घेवन कॉल वा मेसेजी जाणून घेवच्यो पडटात. हाचे वयल्यान तपास करप सोंपो जाता. सायबर गुन्यांवाचो तपास करपा खातीर ईमेल वा कंप्युटरा वयली म्हायती मेळोवन ती तपासप गरजेची थारता. सायबर गुन्यांवाचो तपास करपा खातीर ईमेल वा कंप्युटरा वयली म्हायती मेळोवन ती तपासप गरजेची थारता. सुरक्षेचो उपाय वा गुन्यांवाच्या तपासा खातीर म्हूण डिजिटल स्वरूपातली म्हायती जाणून घेवप पुलिसांक गरजेची थारता. हाचे खातीर डिजिटल म्हायती जाणून घेवपाचो अधिकार IGPक दिला अशी म्हायती अधिसुचोवणीन जारी केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मिरेस्ताना दनपारच्या वेळार जम्मू काश्मीरातल्या डोडा जिल्ह्यात एका भिरांकूळ घडणुकेत भारतान दुःखाचे ल्हार पातळ्ळे. लष्कराची गाडी 400 फूट खोल देगणात पडून 10 जवान शहीद जाले. जाल्यार 11 जाणांक अपलिफ्ट करून उधमपूर मिलिटरी हॉस्पिटलांत दाखल केले. तांचेर सध्या उपचार सुरू आसात. पळयात पुराय बातमी. बिरेस्तारा जम्मू काश्मीरातल्या डोडा जिल्ह्यात एक काळजाक पीळ घालपी घडणूक उक्ताडार आयली जातूंत भारतात दुःखाचे ल्हार पातळ्ळे. लष्कराची गाडी 400 फूट खोल देगणात पडून 10 जवान शहीद जाले. जाल्यार 11 जाणांक अपलिफ्ट करून उधमपूर मिलिटरी हॉस्पिटलांत दाखल केला. तांचेर उपचार सुरू आसात. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण गाडयेंत 21 जवान आशिल्ले. सगळे लष्करी गाडयेंतल्यान डोडा सावन वयले चौकी कडेन वताले. भद्रवा चंबा आंतरराज्य रस्त्याचेर खन्नी टॉप लागसार चालकाचे गाडये वयले नियंत्रण सुटिल्ल्यान अपघात जालो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, लेफ्टनंट गव्हर्नर मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हांच्यांनी दुःखी कुटुंबा वांगडा आपल्यो संवेदना आसात अशें म्हटलां. तशेंच जखमी सैनिकांक वैजकीय सेवा मेळटा आनी बऱ्यांतले बरे उपचार सुनिश्चित करपा खातीर सगळे गरजेचे निर्देश दिल्यात अशेंय सांगले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
पुराय देशात 24 ते 27 जानेवारी असे 4 दीस सगळ्यो बँको बंद आसतल्यो. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनाचो एका दिसाचो देशभरात संप आसा. म्हयन्याचे फक्त 2 शेनवार सोडून म्हयन्याचे सगळे शेनवार हे बँके खातीर सुटी जाहीर करची अशी मागणी धरून लावपा खातीर हो बंद जाहीर केल्ल्याचें कळटा. सप्तकी सुटी तशेंच प्रजासत्ताक दिसाची सुटी आशिल्ल्यान बँको 4 दीस बंद आसतल्यो. निमण्या वेळार गैरसोय टाळपा खातीर लोकांनी आपली बँकिंग कामां आदींच पुराय करची असो सल्लो दिला. नितळ आणि सोबीत शार हे आता एक फक्त सपनूच जावन रावला अशें म्हणपाक तिताय जावची ना. दिवचलच्या भर बाजारा कुशीक कांय सैमविरोधी आडसरांच्यो कट्ट्यो हाडून उडयल्ल्यान थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. बाजारात सध्या व्हड्या प्रमाणात आडसरांच्यो कट्ट्यो साचिल्ल्याचें दिसून येता. ह्या कट्ट्यांक लागून जळारां वाडल्यात, देखून जीवघेणी दुयेंसां पातळपाची भिरांत वाडल्या. पालिकेन हाचेर बेगोबेग दखल घेवची अशें थळाव्यांचें गाराणें आसा. पळयात. आमचे बिजोले मार्केट नवे मार्केटाचे देगेक ही जी ओपन स्पेस आसा त्या ओपन स्पेसीन परत लोक हाडून हे कट्ट्यो आडसाराची कट्ट्यो जावं हे कितें पराठा जावं कसली घाण हाडून उडयतात मुततात कितें तरी करतात. पूर्व आमी मे म्हयन्यान अशीच एक हांगासर विजीट केली तेन्ना कट्ट्यांचो ढीग आसलो आनी अशीच बायट दिल्या उपरांत तत्परतेन म्युन्सिपाल्टीन ते काडलेले. पण परत एकदां आसा तशें एरिया म्हाजे मागणे म्हणटात तशें हांगासर परत हो ढीग जायत चल्ला. हांव मागता म्युन्सिपाल्टी कडेन आमच्या किंवा कन्सर्न ऑथॉरिटी हे जी घाण परत जी जाता आनी ताका लागून जे झाडार दुयेंस डेंग्यू मलेरिया फिलेरियाचे सारखे जे डास पैदा जाता आनी परत एक हांगासर साथीचो रोग पसरून लोकांक एका भयानक अशा रोगाक सामोरे वयचें पडटलें. परत एकदां मागता की म्युन्सिपाल्टीन परत हेचेर बारकायेन लक्ष घालून इमिजिएट अत्यंत तत्परतेने अशें हांगा लक्ष घालचें. ही घाण काडचीच पण घाण काडल्या उपरांत परत एकदां हो परिसर नितळ उरचो आनी हांगा घाण जावची न्हू जेणे करून हांगासर ते डास पैदा जावचे न्हू हेचेर लक्ष घालचें. आनी लोकांक जे हांगा बाजाराक जे लोक येतात किंवा हांगासर जे मार्केटा खातीर बाजार करपाचे जे लोक येवन हांगा वेपार करतात तांकां कसले दुखणे रोग जावचो न्हू. आणि बिचोले परिसर आमचो स्वच्छ परिसर स्वच्छ डिचोली चे जे आमचे बिचोलकारांचे ध्येय ते पूर्ण करचे अशें आमी मागता. दिवचलचे पालिका इमारतीचे फाटले वटेन आणि नुस्त्या मार्केटाक तेकून बाजाराक कुशीक जी मेकळी सुवात आसा ते मेकळे सुवातीचेर सध्या परतून आडसरांच्यो कट्ट्यो आनी हेर कोयराचो ढीग पडिल्ल्याचें चित्र दिसून येता. ह्या वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो पळयल्यो जाल्यार किमान 4 ते 5 ट्रक भर आडसरांच्या कट्ट्यांचो कोयर जातलो असो अदमास आसा. फाटल्या वर्सा लेगीत ह्याच वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो उडोवपाचे प्रकार वाडिल्ले. पावसा पयलीं म्हळ्यार फाटल्या वर्सा मे म्हयन्यांत तर ह्या वाठारांत प्रचंड प्रमाणांत आडसरांच्यो कट्ट्यो आनी हेर कोयर साचिल्लो. उपरांत गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान हे समस्येचेर उजवाड घालतकीच पालिकेक खडबडून जाग आयिल्ली. पालिकेन बेगोबेग पावलां उखलून ह्या वाठारांत ज्यो आडसरांच्यो कट्ट्यो साचिल्ल्यो त्यो काडून वाठार एकदम चकाचक केल्लो. ताचे उपरांत ह्या वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो उडोवपाचे प्रकार बंद जाल्ले. आतां बाजारांत जे आडसरां विकतात त्या विक्रेत्यांनी परत एक फावट ह्या वाठारांत आडसरांच्यो कट्ट्यो उडोवपाचे चालू केल्ले आसा. सध्या हे मेकळे सुवातीक प्रचंड प्रमाणांत आडसरांच्यो कट्ट्यो साचिल्ल्याचे दिसून येता. ह्या आडसरांच्या कट्ट्यांक लागून जळारां लेगीत वाडिल्ली आसात. ह्या कट्ट्यांक लागून एखाद्या वेळार भिरांकूळ दुयेंसां लेगीत पातळपाची शक्यताय न्हयकारूं येना. तसो भंय लेगीत
बाजारातले हेर विक्रेते आणि लोक उक्तायतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज खंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.